सद्याक आमी हांगा एक जुवारीनगर आसा आनी आमच्या फाटल्यान एक ट्रॅजीक इन्सिडंट एक फेटल एक्सिडंट हांगा रिपोर्ट जाल्लो आसा जे आमकां सद्याक इन्फॉर्मेशन मेळटा एक घोव बायलां टुरिस्ट कपल खंय तरी रेंट बायक घेवन हांगा भोंवतालीं आनी जेन्ना ते रस्त्याचेर पावले हांगा एक वॅगनर जी गाडी आसा ती खंय तरी पंक्चर जाल्या म्हूण हांगा पार्क केल्ली आशिल्ली आनी ही जी रेंट बायकाचेर घोव बायलां भोंवतालीं तिच्या हातीन बायलेच्या हातीन फाटल्यान बॅग आशिल्लें आनी ती बॅग ती अशें क्रॉस जातना ती पार्क केल्ले वॅगनराक तें बॅग लागलें आनी ती बायल शेवटून पडली आनी जेन्ना हायवेचेर शेवटून पडली फाटल्यान एक गाडी येताली इनोवा टॅक्सी आनी ती ते गाडी पोंडान येवन पडली. सद्याक जी आमकां इन्फॉर्मेशन आयिल्ली आसा की ती बायल जी आसा हॅज डायड ऑन द स्पॉट. हांगा पुलीस पावल्ले आसा, घोव खंय इंजर्ड आसा आनी ताका सद्याक हॉस्पिटलान शिफ्ट केल्लो आसा. की हे जे ट्युरिस्ट आशिल्ले आनी तेणी एक रेंट बायक घेतिल्ली आनी ते ह्या वाठारान भोंवताले आनी जेन्ना ते हांगा पावले बॅग गाडयेक लागून ती उसळून पडली आनी खंय तरी गाडी पोंदा घेवन तिचें आयज मरण जाल्लें आसा. घोव जो इंजर्ड आसा ताका हॉस्पिटलान शिफ्ट केल्लो आसा. फुडलो तपास चालू आसा. वेर्णाचे पुलीस हांगा पावल्ले आसा. माझ्या मुखार तो बायकवालो वयतालो स्पिडीन हाजेर मारली आनी बायल फ्लाय जावन म्हाजे गाडयेचे फुडें म्हाजे गाडये पोंदा पडली. तूं खंयच्यान वतालो? हांव एअरपोर्टार गेस्टासून वयतालो. आनी ते तुजे सेम लायन हेच रस्त्यार घोव बायलां आसली? घोव बायलां आसली. खूब फास्ट आसली. फोन करताले प्रणब मालिक त्याचे नाव. प्रणब मालिक. त्याचे नाव. ओके. तूं एअरपोर्टाचेर पिकअप करपाचो आलो? कॉल केला हांव घेवन पिकअप करतालो. कितें आयडी कार्ड ती पयला दितालो. फ्लायटीन वचपाक गडबड जाली. ईस्ट पटेल नगर दिल्ली. दिल्ली. वेस्ट पटेल नगर दिल्ली. ईस्ट पटेल नगर दिल्ली. You can see this is a straight road. ती गाडी ब्रेकडाऊन जाल्ली आसा, ताजो टायर काडिल्लो आसा. मे बी ताणें फाटल्यान थंय लागून ती लेडीज उसळून पडले आसतली आनी देन मायट हॅव कम बिनीथ द इनोवा कार. अनफॉर्च्युनेट तसो तो स्पिडीन आसा ताका पळोवन आसतली गाडी रावल्या ती लागल्या आनी ती बायल फाटल्यान पडली आशिल्ल्या कारणान उसळून पडले आसतली. अनफॉर्च्युनेट लोकां कडेन आमची इतली मागणी आसता की मातशें स्लो चलोवपाक जाय की इन एनी इव्हेंच्युलिटीज यू कॅन कंट्रोल द वेहिकल.